गोंयचो मुखेल वन्यजीव वॉर्डना सयत संबंधीत अधिकाऱ्यांकडल्यान गरजेच्यो सगळ्यो परवानगी घेनासतना आपले प्रस्तावित कळसा बंडुरा प्रकल्पाचे कसलेंच बांदकाम हातांत घेवपाक आडायल्ल्यान गोंय सरकाराक थोडी थाकाय मेळ्ळ्या। वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम 29 खाला अभयारण्याच्या वाठारांतल्यान न्हंय वळोवपा खातीर गोंयच्या मुखेल वन्यजीव वॉर्डनाची परवानगी गरजेची आसा म्हूण गोंय सरकारान दाखल केल्ल्या हस्तक्षेपाच्या आयकुवणे वेळार सर्वोच्च न्यायालयान सोमारा सकाळीं सांगलें। आतां हें प्रकरण जुलय 2023 निमाणे सुनावणे खातीर दवरलां। ही गजाल गोंयच्या मुखेल वन्यजीव वॉर्डना मुखार निर्णया खातीर प्रलंबीत आसा अशें न्यायालयान सांगलें। कर्नाटकान गरजेची सगळी परवानगी मेळयले बगर खंयच्याच बांदकामांत मुखार वचूंक मेळचें ना ह्या आदल्या आदेशाचेर न्यायालय ठाम रावला अशें आयकवणे विशीं म्हायती दितना ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगलें। आदलो प्रतिबंधात्मक आदेश आतां मेरेन लागू आसा अशें न्यायालयान नदरेक हाडला म्हूण पांगमान फुडें सांगलें। तशेंच कर्नाटक वन्यजीव प्रतिबंधात्मक कायद्याच्या कलम 29 खाला म्हादयचें उदक अभयारण्यांतल्यान वळोवंक शकता काय ना हें थारावपी गोंयच्या मुखेल वन्यजीव वॉर्डना मुखार प्रकरण प्रलंबीत आसा अशें न्यायालयान सांगलें। तशेंच कर्नाटकाक सादर केल्ल्या सगळ्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांची आनी CWCन दिल्ल्या परवानग्याची प्रत दिवपाचो निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान दिला। म्हज्या मतान ही आमकां मेळपी सगळ्यांत बरी ऑर्डर। आतां ह्या प्रकल्पाचेर निर्णय घेवप आमच्याच मुखेल वन्यजीव ऑर्डनाच्या हातांत आसा अशें पांगमान म्हळां। कोर्टाच्या निर्देशा प्रमाण कर्नाटक सगळ्यो परवानग्यो मेळयले बगर प्रकल्प मुखार व्हरूंक शकना। सर्वोच्च न्यायालयान हें प्रकरण मुखेल वन्यजीव वॉर्डना मुखार न्यायाधीन आसा आनी कर्नाटक राज्यान प्रस्तावित केल्लें खंयचेंय बांदकाम ताच्या आदेशा खाला जातलें म्हूण भर दिला। कळसा आनी बंडुरा स्थळाचेर कसलेंच बांदकाम सुरू जावंक ना आनी मुखेल वन्यजीव वॉर्डना सयत गरजेच्यो कायदेशीर परवानगी मेळयले बगर आपूण कसलेंच बांदकाम करचे नात अशें कर्नाटक राज्यान न्यायालयांत सांगलां अशी माहिती पांगमान दिली। फाटल्या म्हयन्यांत राज्य सरकारान कळसा बंडुरा नाल्ला प्रकल्पांतल्यान म्हादय न्हंयचें उदक वळोवपा खातीर कर्नाटकान सादर केल्ल्या DPRक केंद्रीय उदका आयोगान दिल्ली मान्यताय स्थगीत करपाची मागणी करून हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्ली। कर्नाटकाच्या DPRक दिल्ले मान्यतायेक गोंय सरकारान विरोध केल्लो। वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम 29 प्रमाण सक्तीची मंजुरी घेवन एका वन्यजीव अभयारण्यांतल्यान उदक दुसऱ्या अभयारण्यांत व्हरचें पडटा। तशेंच म्हादय न्हंयच्या देंगणांत काम करपा खातीर मुखेल वन्यजीव वॉर्डनान कर्नाटक सरकाराक कारणां दाखोवपाची नोटीस आनी काम थांबोवपाचो आदेश जारी केला। सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला प्रमाण कर्नाटकाक कळसा बंडुरा वाठारांत कसलेंच बांदकाम करपाक मेळना असो गोंयान दावो केला।